नमस्कार. अलुमनाय आमगेला अभिमान ह्या कार्यक्रमाच्या तिन्ही आवृत्तीक तुमक सगळ्यांके स्वागत. आजी ह्या कार्यक्रमांदो आमगेलोट्टू श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री नंदगोपाल शणै लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओ विश्व कोंकणी केंद्रांतू आमगेलोट्टा सती आमगेला अलुमनाय राजेश पडियार. राजेश पडियारानं नवोदयांतू तगेला प्राथमिक आणि PUC शिक्षण कोरनु मागिरी पेसेटांतू टेलिकम्युनिकेशन अंतू इंजिनियरिंग कोरनु तदनंतर वर्ष PWC इंतू काम कोरनु आता EY काम कर सीनियर कन्सल्टंट जाऊन काम करता सा. राजेश तुका या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आमकां प्रत्येक एक खंयचे एक विशयारी आमगेले एज्युकेशना विशय असो पुरो की कामावरचे विशयार असो पुरो एक एस्पिरेशन आसता अँड दॅट एस्पिरेशन विल बी ऑलवेज टू बी द बेस्ट. एक बेस्ट अशिल्ले विशय आमकां मेळ का मेळेल आसता. सो तशीच आतां राजेशाला एज्युकेशन असो पुरो नवोदयांतू आनी पेसेट युनिवर्सिटींत केलें ताणें. सो तदनंतर ताणें काम केलेली कंपनी तर PWC असो पुरो की EY असो पुरो त्या एक बिग 4 कंपनीसांतू आशिल्ल्या कंपनीस. सो खंडित ह्या जर्नी एक सहज जावन आयिल्ली न्हय. ताजे मागशी एक प्रति एक जर्नी स्टेपांतू एक काणी आसता. सो आयच्या आमगेल्या हे कार्यक्रमांतू तागेले ह्या जर्नींत आशिल्ल्या तागेली काणी आमी आयकुया. राजेश, आमी आतां तुगेल्या नवोदय जर्नी दुखून सुरू करची जाल्यार तू नवोदया वतना तू आतां एक संची क्लासा म्हळ्यार एक 10 वर्सां त्या प्राय आसतना सादारण आम्हाला सरेक दवरून अशा चेडूं आसता ती. सो त्या टायमार तू नवोदया म्हळ्यार रेसिडेन्शियल स्कुला वचका म्हणून तू डिसायड करून तू चमकलो. वॉट इन्स्पायर्ड यू टू डू सो? तू म्हणलें म्हणके मस्त सान एजारीच हांव एक रेसिडेन्शियल सेटअपांत वचून शिकिलो. मेन रिजन म्हणका म्हण जाल्यार म्हगेल हांव फर्स्ट स्टँडर्ड तुकून म्हगेल्या 6th स्टँडर्ड ताई क्लासान टॉप करता आशिल्लो अँड केन्नाय हांव बेस्ट आसूं काय म्हणून एफर्ट घालता आशिल्लो. अँड संची क्लास न्हय 5 क्लास येताना एक नवोदय विद्यालय म्हणून एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें स्कूल आसा थंय सकट डिस्ट्रिक्टाच्या बुदोंत चेडूं येवन थंय शिकताची म्हूण म्हाका विशय काडला. अँड आनीक म्हणल्यार आमी सांज चेडूं आसतना एक कॉम्पिटिशन म्हणून आसून आसता. एक सहज येता स्वभाव म्हगेले फ्रेंड्स जावं आनीक सेक्शनाचो टॉपर आशिल्लो. सो ताणें त्या एग्जामाक अप्लाय करून ताका त्या स्कुला वचका म्हूण आस आशिल्ली. ताका पळोवन हय तो वता जाल्यार म्हाकाय वचूं काय म्हूण एक दिसलें. सो तशी हांव 5 क्लास आसतना ह्या नवोदयाचें एग्जाम बरयलें. एग्जाम बरोवन संचे क्लासाक हांव त्या एग्जाम क्लियर केलें. क्लियर करून रेसिडेन्शियल बेसिकली नवोदयाक चमकलो. फर्स्ट मस्त कश्ट आशिल्ला. कसं म्हळ्यार तू म्हणलें म्हणके आमोलोट्टूची घरांत आसून एक 10 वर्सां प्राय आसच्या परतना तेन्ना एक आम्हा सोडून एक दुसरे कडेन आसूं काय म्हळ्यार मस्त कश्टाचे विशय वय. फर्स्ट 1 म्हयन्यान तू मस्त रडला हांव. कसं म्हळ्यार आम्हा सोडून राबूं जायनी जाल्यार कसं म्हूण दिसल्या कडेन त्या म्हगेले चॉयस आशिल्ले. एक्चुअली म्हणका म्हण जाल्यार म्हगेल्या अण्णान आम्हाला अनेक वेळा आलोचन करी घरांतून दूर राबूं का तशें प्रमाणे म्हणलेलें. जाल्यार म्हगेल माथ्यान कसं नाशिल्लें म्हळ्यार एक स्कूल म्हणटाना त्या डिस्ट्रिक्टाचे बेस्ट स्कूल कसं म्हणटस म्हळ्यार हांव व्हडलें सांगलें म्हणकेची सगळे डिस्ट्रिक्टाचे बेस्ट स्टुडंट्स थंय येवन शिकताची म्हण आसतना म्हाका तें एक ऑपॉर्च्युनिटी मिस करूं नज म्हणून दिसलें. सो तशें जावन हांव इवन दो इट वॉज टफ एडजस्ट करून 1 वर्स कश्ट जालें वय जाल्यार आरामेरी थंय शिकच्याक आनी मुखार वचूंक जालें म्हूण सांगता. तू नवोदयाक तुका लेसनची क्लासा दुखून चमकलो टील सेकंड इयर PUC थंय आशिल्लो म्हणल्यार कितले पर्यंत तुमकां घरा येवचें आशिल्लें म्हळ्यार एवरी वेकेशनांत आसता आशिल्लें की केन्ना आसता आशिल्लें? जनरली थंय कशें आसता म्हळ्यार नॉर्मल आमगेले दिपावळी वेकेशन्स आसता आशिल्ले एक समर वेकेशन त्या दोनी टायमार आमकां घरा येवचे चान्स मेळटा आशिल्ले. त्या सोडून मंथली वन्स आमकां कसं स्टेशनरी घेवका एक चल्या चेडवांक कापण काडका तशें म्हणून एक नेसेसिटी आसतना आमी गांवां येवचें आशिल्लें. मागेली एक एडवांटेज कसं म्हळ्यार म्हगेलें गांव हेब्रीची आनी नवोदय आशिल्लें थंय तुका एक 4 किलोमीटर दूर. सो तशी हांव घरा आयल तेन्ना ऑर संडे के सॅटर्डे गांवां आयल तेन्ना घराक येत आशिल्लो. घरा येवन मंथली वन्स येत आशिल्लो आनी टायम सोडल्यार दिपावळीक एक वेळा नवें समर वेकेशनांत तूं एक वेळा येवचें आशिल्लें तशी स्केड्यूल. आनी त्या सोडल्यार कंप्लीट एक रेसिडेन्शियल म्हळ्यार आमकां कंपाउंडांतून भायर वचचे वय अवकाश नाशिल्ले. थंय भितरी रबून तेंगेले चेडवां स्टुडंट्सा वट्टू आसून टिचर्सा वट्टू आसून शिकचे एक प्रोग्राम आशिल्लो.
ओके तू नवोदयान सांगला तू एक कम्प्लिटली तुमगेल थंयची रेसिडेन्शियलान तू तुमी आसताशिल्ली ती भायर वच्चे एक ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ला म्हणून सांगून सो तुका सेकंड PUC ताय थंय गेला 5 क्लासा देखून तू मागीर इंजिनियरिंग वतना तू पेसेटान तू इंजिनियरिंग केला तर बांगळुरान तू तर सडन कल्चरल शिफ्ट तुका कशी दिसला म्हणजे एका पण बांगळुरा वतना आता एक सिटी चमकल तू तिथले एक टॉप कॉलेजा चमकल सो त्या एक्सपिरियन्स कशी दिसला कसं म्हणल्यार नवोदय आसतना एक कंप्लीट आयसोलेशनशी आशिल्ला इवन दो आमगेल फ्रेंड्स ग्रुप आमगेल टीचर्स तितलेच आमगेल्या प्रपंचशी आशिल्ला जाल्यार एक वेळा भायर आयले नंतर तूं म्हणल्या म्हणचे इट वॉज लिटरली अ कल्चरल शिफ्ट कसं जालें म्हणटस म्हळ्यार नवोदया भितर एक रेसिडेन्शियलान तूं आसून लिमिटेड जनालो टू इंटरॅक्शन्स आसता आशिल्ले एक बेंगलुरा गेले नंतर थंय कसं जालें म्हळ्यार सकड स्टेटाच्या आता बेस्ट कॉलेज तवय PS युनिव्हर्सिटी आताच्या कर्नाटकाचे टॉप इंजिनियरिंग कॉलेज थंय सकड स्टेटाच्या रँक स्टुडंट्स आसताशिल्ले तांय एक विशय आनी एक बेंगळूर महानगर त्या सांगता म्हणना मस्त व्हडली सिटी त्या सिटीक एडजस्ट जावची एक आनी सेकंड म्हळ्यार स्टुडंट्स आलो टू फ्रेंडशीप करून घेवचे इथे म्हणटस म्हळ्यार पेसिटा वतना मुगेल कॉलेज वचून जेव्हा हांव प्रायमरी आसतना शिकिल्ले स्टुडंट्स जेव्हा कोणी नाशिल्ले हांव एकलो आशिल्लो तो थंय फ्रेंडशीप करून घेवचें एक चॅलेंज आशिल्लें त्यानंतर महानगरान तूं एक एडजस्ट जावचें कसं जालें म्हणटस म्हळ्यार घरा आसतना की नवोदय रेसिडेन्शियल आसतना की अम्मान केल्यार पोळो इडली खावन उबी आसूं जाल्यार बेंगळुराक गेले नंतर स्टुडंट्स तांगेल्या ग्रुपांत आसतना तांकां पिझ्झा बर्गर खावन उबी आसूं सो तसले एक कल्चरल शिफ्ट दिसता म्हणल्यार आनी नवे मॉल्स थिएटर्स असले विशय आणि अशी मस्त सकड विशयान तूं म्हाका एक नवे प्रपंचाक इंट्रोड्यूस जाल्लो हांव आनी ह्या सकडांत एडजस्ट करच्याक म्हगेल फ्रेंड्सान मस्त सपोर्ट आसा म्हूण लिखता तांणी म्हाका सकड विशयान तो एडजस्ट करच्याक मस्त हेल्प केलें आनी तांगेले निमित्ताची हांव बेंगळुरांत लायक करून एडजस्ट करून घेतलो म्हूण सांगू इश्ट पावता ओके तू मागीर तू पेसेटान तू इंजिनियरिंग केला टेलिकम्युनिकेशन तू इंजिनियरिंग केला सो तुगेल त्या इंजिनियरिंग लायफाची एक बेस्ट मेमोरी म्हळ्यार एक असं शेअर करून घेवचें इश्ट पावता हां म्हाका एक्चुली कॉलेज तरी CET एग्जाम बरोवन रँक आयिल्ली तेन्ना फर्स्ट राउंड CET कावन्सिलींग जालें तेन्ना म्हाका मेळ्ळेलें रामय्या कॉलेज टेलिकम्युनिकेशन ब्रांचेस मेळ्ळेले जाल्यार म्हाका पेसेटा जो RV वचका म्हूण मस्त आश आशिल्ली कसं जालें म्हळ्यार तदन वय पेसेट आनी RV एक टॉप कॉलेज आशिल्लें सो सेकंड राउंडाक गेलो म्हाका सेकंड राउंडान तूं लकीली पेसेट टेलिकम्युनिकेशन ब्रांच मेळ्ळें त्या हांवें कसं ना पेसेटाचे लास्ट सीट पेसेट टेलिकम्युनिकेशन लास्ट सीट सो त्या लास्ट सीट मेळ्ळेल्या एक हांव ऑपॉर्च्युनिटी घेतला सो 4 वर्स मस्त सकड कॉलेजान तूं शिकूच जावो हांव वन्स अपॉन अ टायम 2 सेमेस्टरान म्हाका 10 पॉयंट सवय आयला कॉलेजान तूं त्या जावन कडेरी फ्रॉम बीइंग अ लास्ट सीट होल्डर हांव 4 वर्स इंजिनियरिंग कंप्लीट करून भायर येतना आय वॉज अ बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट त्या म्हाका अवॉर्डय मेळ्ळा सो द जर्नी इटसेल्फ इज अ मोर मेमोरेबल एस्पेक्ट म्हणून सांगू इश्ट पावता फ्रॉम बीइंग अ लास्ट सीट होल्डर टू अ बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट ते कंप्लीट जर्नी एक मस्त वंडरफुल म्हगेल्या लायफाची पार्ट म्हणून सांगू इश्ट पावता ओके तुगेला आतां PWC तू थंय देखून PWC कामाक तू जॉईन जालेलो म्हणून सांगला तुका थंय तद नंतर प्लेसमेंट जाल्यार सो आतां आमी पळोवत जाल्यार तू PWC चे तुगेले जर्नीक हांव मागीर येता तू थंय काम केलेले बिझनस एनालिस्ट थंय काम केलें सो ताच्या फुडें तू नवोदयान तू जालें तद नंतर तू तुगेल्या इंजिनियरिंगान तू टेलिकम्युनिकेशन घेतलें ते कंप्लिटली एक डिफरंट पाथ तू घेतिल्या इंजिनियरिंगाक की तू मागीर काम 6 वर्स थंय काम केलेलें जो आतां एंड काम करचो जो ता कसं नाही एक रीजन आस की कसं नाही एक डिफरंट वाट जावच्याक खंडित बरी इंजिनियरिंग कोर टेलिकम्युनिकेशन कोर न्हू बिझनेस लायनान तूं काम करचे वर न्ही हांव म्हगेल्या नवोदय टायम्स तुका शूर करता जाय जाल्यार हांव 8th 9th 10th आसतना आमकां एक सायन्स म्हणून एक मेजर सब्जेक्ट आसता तातूंत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी म्हणून 3 डिफरंट सब्जेक्ट आसता आशिल्ले सो म्हाका कसं लेकी गोतना स्टार्टींग तुकून बायोलॉजी म्हळ्यार तितलें इश्ट नाशिल्लें सो हांव 10th जात तरी म्हगेल्या मायंडान क्लियर पिक्चर आशिल्लें हांव घेवचें जाल्यार कंप्युटर सायन्स घेता बायोलॉजी नाका म्हणून 10th जातले 11th आनी 12th म्हगेल PU हांव कंप्युटर सायन्सान केलें कसं जालें की अगेन कंप्युटर सायन्स शिकले नंतर इंजिनियरिंग टायमार म्हाका कंप्युटर सायन्सान मागीर तितलें इंट्रस्ट नाशिल्लें तेन्ना म्हाका दिसलें हांव एके इलेक्ट्रॉनिक्सा वचका आनी मेकॅनिकल हांव कन्सिडर करनी सो तशें जावन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वचूं का म्हणून म्हाका एक आश आशिल्लें कडेर कसन जाल्यार म्हगेले प्लेसमेंट्स आनी म्हगेल्या सॉरी कावन्सिलींग आनी म्हगेल्या CET रँकिंगा प्रकार म्हाका अनफॉर्च्युनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्ट सीट मेळ्ळी
आणि टेलिकम्युनिकेशन मेळटा आशिल्लें मागीर अनेक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट हांव कॉलेजा वताना कसन आशिल्लें म्हळ्यार हांव बेस्ट कॉलेजाक वचूं का म्हूण म्हाका एक्चुअली निट्टे मेळटा आशिल्लें एके तुमगेल्या NMIT बेंगळुरा स्कूल आसा तांतवय CS आनी मेळटा आशिल्लें जाल्यार म्हाका EC वचूं का आनी बेस्ट कॉलेजा वचूं का म्हण एक मन आशिल्लें सो तशें जावन हांवें टेलिकम्युनिकेशन घेतलें कडेरी ऑफकोर्स 4 वर्स हांव टेलिकम्युनिकेशन शिकलो शिकले नंतर म्हाका कसं दिसलें म्हळ्यार हांव वय ऑफकोर्स 4 वर्स एफर्ट घाला जाल्यार म्हाका आनी दुसरें कसं कोरता म्हूण दिसलें सो बेसिकली कसं म्हणच्या इश्ट पावत म्हळ्यार म्हाका केदां क्लॅरिटी जावन कसं हेंच कोरता म्हूण कळ्ळें की हांव कसन म्हाका इश्ट ना ऑर कसन म्हाका कोरच्या इंट्रस्ट ना त्या सोण आलोचन केल्यार आमकां कसन कोरता म्हूण कळटा म्हूण दिसलें म्हाका सो तशीच मुगेल हांव मेथड ऑफ एलिमिनेशन म्हणटात पळय ह्या नाका सो हँग करतस तशी करताची हांव डिफरंट फिल्डान तूं डिफरंट कडेन तूं मुगेलें एज्युकेशन जावं कामान जावं डिफरंट आस्पेक्ट्सान तूं वर्क करचो मेळ्ळा म्हूण सांगता खंडितशी तुगेल त्या सिलेक्शन प्रोसेस आमकां केन्ना बेस्ट पिक करूं खंयच्या म्हणून क्लॅरिटी ना तेन्ना खंयची आमकां नक्का म्हळ्यार तुगेल्या क्लॅरिटी अशे थॉट्स मस्तिश्ट जाले म्हाका सो अशी चिंतू तेद नंतर PWC तूं जॉइन केलो तूं थंय 6 वर्स काम केलां सो विंगड रोल्सान तूं त्या 6 वर्सांत आसून आसा आनी त्या खंयचे रोल्सान काम केलें आनी कशें आशिल्लें तुगेलें काम मुगेल डेजिग्नेशन सिनियर कन्सल्टंट म्हणून आत्ता डेजिग्नेशन पळयल्यार कसं अर्थ जायना म्हूण लेखता कसं जाल्यार म्हळ्यार कन्सल्टंट एज अ वेग टर्म तर आतां कसं हांव काम करचें म्हूण सांगच्याक मुगेल्या कंपनीच्या बिझनस लायन कसन म्हूण सांगू इश्ट पावता एडवायझरी म्हणून हांव करच्या कंपनीचे डिविजनान हांव सो एडवायझरी म्हळ्यार कसं सलहे दिवचे एके मार्गदर्शन करचें सो आमी कसं करता म्हळ्यार आमगेले क्लायंट्स आमगेले पार्टनर्स कोण आसात की तांगेले ट्रस्टेड एडवायझर जावन तांगेले बिझनसान तूं इम्प्रुवमेंट हाडत जावं आनी तांगेले बिझनसान कसं बॉटल नेक्स आसले ते सॉल्व करचे जावं सल काम करताची मेजरली हांव मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग एके बिझनस कन्सल्टिंग म्हणटाची त्या फिल्ड आनी टेक्नॉलॉजी कन्सल्टिंग ह्या दोन्ही टिमा वाटू काम केला सो एक एग्जाम्पल दिवका म्हळ्यार कसन काम आसता आमगेले जनरली म्हळ्यार एक साना जिन्सा अंगडीचे एक एग्जाम्पल घेवया थंय कसन जाता एक नॉर्मल व्यवहार कशें जाता म्हणून आमी आलोचन केल्यार एक अंगडीचो ओनर असो भायर तुकून वचून एक कसं सामान घेवन हाडटा अंगडीन तो दवरता कडेरी तागेले ग्राहक कशें की ताका सामान विकचे सुरू करता हे नॉर्मल एक बिझनस प्रोसेस एक सानी यंगड चलोवका म्हण जाल्यार तितल्या एक एडवायझरी एक दुसऱ्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आसना कसं म्हळ्यार तांगेले फॅमिली ओन बिझनस आसता तो तांणी तांगेले निमित्ताची तांकां करचें साध्य जाल्यार आतां दुसरे एक अनेक सायडांत एक एग्जाम्पल घेवचें म्हण जाल्यार एक इंडियाचे एक होड कंपनी मारुती सुजुकी एक आमगेले कार मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी इंडियाचे सो ताजे वर्साचे वहिवाट मागची वर्साचे वहिवाट ऑलमोस्ट 70,000 कोटी तितलो व्हडले बिझनस आनी आमी बिझनस टर्मिनॉलॉजींत एक बिझनस कितलो व्हड आसा म्हणून नापच्याक एक मार्केट कॅप म्हणून एक फिगर यूज करताची त्या नंबर 2.5 लाख कोटी त्या कंपनीचा तर तितलो व्हडले कंपनीक मॅनेज करता म्हळ्यार 1 लाख जणांक जायना ऑफकोर्स तांगेली इंटरनली एक लिडरशिप टीम म्हणून आसता सिनियर एम्प्लॉईज आसतात ती एक्झिक्युटिव्ह आसतात ती बरे त्या सकड ಒಟ್ಟು मेळून तांणी काम करता जाल्यार एक भायर तुकून एडवायस जावं आसता त्या एक विशय आनी तांणी सकडान ಒಟ್ಟು मेळून काम करता जाल्यार एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेअर म्हणटाच पळय ताका बिझनस टर्मिनॉलॉजीन तो ERP म्हणटाच आमी त्या सॉफ्टवेअर जावं जाता सो त्या सॉफ्टवेअर इम्प्लिमेंट करचें आनी तांगेले बिझनस डिसिशन हेल्प करचें तें आमगेलें मेजर काम सो एक कसं म्हणटा म्हळ्यार एक एग्जाम्पल दिता हांव आमगे लास्ट कंपनींत हांव काम करता आसतना एक तांगेले कॉर्पोरेट पॉलिसी आशिल्ली एक आमी कसं सामान एक भायर एजन्सी तुकून घेताच म्हण जाल्यार एक 5 जणांले पेपरार सायन जावका म्हण उदाहरण दिता सर सो कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार तांगेल्या फॅक्टरी आशिल्ल्या मुंबईंत तांगेल्या हेडक्वॉर्टर्स आशिल्ल्या दिल्लींत सो दुसरे कडेन आसता एक आज आमकां कसं आयटम जावका एक ताची वॅल्यू 10 लाख म्हण लाख त्या 10 लाख वॅल्यूचे एक आयटम खरेदी करता म्हण जाल्यार फस्ट फॅक्टरींत एक रिक्वेस्ट येता हें सामान जावका म्हणून कडेन तांणी तें बरोवन सायन घालताची त्या कोरियर हेडक्वॉर्टर्सा वता ताका एक 4 दीस जावका कडेन हेडक्वॉर्टराक गेले नंतर कडेरी थंय अप्रुवल जाता सो हे सकड एक सान आयटम घेवका म्हण जाल्यार एक ऑलमोस्ट 10 दिवसाचें काम जाता आशिल्लें आमी एज अ बिझनस कन्सल्टंट आमी कसं करताचे म्हळ्यार ह्या एंटायर प्रोसेस स्ट्रीमलायन करून हार्मोनायज करचे ट्राय करताचे आनी तूं आमी डिजिटायझेशन कसं करूं येता असेल पर सोल्युशन दिताचे सो आमी आमगेले एफर्ट घालून आमगेले डिजिटायझेशन सोल्युशन दिले नंतर ह्या 10 दिवसाक करचें काम 2 दीस भितर जालें
सकड सिस्टम ड्रिवन आसता आशिल्लें. सो तशी बेसिकली आमी करची कसन म्हळ्यार ॲडिंग व्हॅल्यू टू आवर क्लायंट्स अँड टाइम सेव्ड इज मनी सेव्ड म्हणटा अशें पळय. तशी आमगेल्या क्लायंट्स जाल्या बिझनेस इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट्स, टेक्नॉलॉजी जावं, बिझनेस डिसिशन्स जावं, सेल्स जावं, अल्टिमेटली लायक तांणी दुड्ड करची तशी तांकां हेल्प करच्या इज आवर बिझनेस. ओके, आता तू सांगला एडवाइस दिवचे तुमकां एक कन्सल्टंटी. सो खंयचे एक सिच्युएशन जर असेल की तुम्ही दिलेल्या एडवायसान एद्रा आसत ताजे एक इफेक्ट म्हळ्यार बॅकफायर जाल्लें सिच्युएशन जो तसले सिच्युएशन येत की केन्ना तुमी कसं करता ते त्या टायमार? वय खंडित कसं काम म्हळ्यार नोईंगली जो अनोईंगली कसं एक मिस्टेक्स जावनूच जाता. ऑफकोर्स मस्त वेळा अशी जाला अँड ॲज अ टीम आमी त्या ओपूंक घेवका आनी करेक्शन करका जाता. स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स म्हणचे बदलाक मिस्टेक्स जाल्ले कसं बॅकफायर जाल्ले म्हणटना ते ओपूंक घेवन आमगेल्या काउंटर पार्टी आमगेल्या क्लायंट्साक सांगचे मस्त इम्पॉर्टंट जाता. आमी ऑनेस्ट केदना एक बिझनसांत काम करता की तांगे आमगेलो कॉन्फिडन्स आसता ओके बॅकफायर जाला आनी ओपूंक घेतला म्हळ्यार तो करेक्ट करता म्हणजे तांगे कॉन्फिडन्स दिली म्हण जाल्यार तांणी ऑफकोर्स आमगेलो टू मेळ्ळो आमकां ते सॉल्व करच्याक हेल्प करता अशें म्हणटा. ओके, आता तू PwC तू 6 वर्सां तुगेला एक्सपिरियन्स ओवरऑल. सो आता नॉर्मली आमी पळयता ती तुगेला शिकून फर्स्ट जॉब गेली कुडली 2 वर्स 3 वर्स एक्सपिरियन्स नंतर जन स्विच करच्या प्रिफर करता ती. बट तू 6 वर्स एका कंपनीन तू काम केला ताका कसं एक स्पेसिफिक रिजन आस की वॉट मेड यू वर्क फॉर 6 years इन अ सिंगल कंपनी? वय खंडित म्हळ्यार PwC हांव थ्रू कॅम्पस रिक्रूट जालेलो. ऑफकोर्स तू म्हळ्ळें म्हणकेची फर्स्ट वर्स आय थिंक खंयचे आमी फिल्डाक गेल्यार आमगेले कम्फर्ट झोनांतून आमी केन्ना भायर वताच पडा तेन्ना आमकां ते कश्ट जावचेची. रेसिडेन्शियला वतना म्हगेले नवोदय वतना ते एक कश्ट आशिल्लें कसं म्हळ्यार घरासून दूर आसता आशिल्लें. कडेरी रेसिडेन्शियल जावन बेंगलोरा वतना अनेक नमुने कल्चरल शिफ्टाक एडजस्ट जावचे ते अनेक नवें एटमॉस्फियर आशिल्लें. तशीच कॉलेज जावन आमी कामां वतच म्हळ्यार ते ऑफकोर्स कॉर्पोरेट वर्क म्हळ्यार ताजे अनेक नमुने रेस्पॉन्सिबिलिटीची. फर्स्ट ऑफकोर्स नॉर्मल स्ट्रगल्साची त्या कॉर्पोरेट एनवायरमेंटाक एडजस्ट जावचे आनी मेजरली अनेक कश्ट कसं आशिल्ले म्हळ्यार क्लायंटा येदूर वचून उलोवंक आशिल्ली. आमी जनरली एक नॉर्मल इंजिनियर रोल एक कंप्युटर प्रोग्रामर जावं एक कोर फिल्डांत कसं शिकिल्ल्यान काम आसलें जाल्यार तितले जना लोट उलोवचे एक अवकाश आसना. जाल्यार म्हगेले कामान तूं स्टार्टिंगातूनच हांव क्लायंटा येदूर वचून उलोवचे कंपनीचे MD CEO तांगेलो तूं उलोवपाक दिसता आशिल्लें. अँड कसं म्हळ्यार 28 वर्सां प्राय चल्ले ना एक 60-65 वर्सां प्राय मनशाला उलोवका म्हण जाल्यार मस्त कॉन्फिडन्स जावका आनी आमकां त्या सब्जेक्टा बगे अर्थू आनी सब्जेक्टा बगे कॉन्फिडन्सय आसुका. सो तशें आसतना ते फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन चिके कश्ट जालें अँड ऑफकोर्स क्रेडिट्स म्हगेल्या सिनियर्सांक म्हूण सांगता हांव तांणी म्हाका एक सान भावशी लेखून म्हाका सकड कडेन गायड केला. सो ता एक ट्रान्झॅक्शन जाता तरी एक फ्रेंडली एटमॉस्फियर फ्रॉम माय कोलिग्स इज वन ऑफ दी एस्पेक्ट म्हूण सांगू इश्ट पावता. आनीक एस्पेक्ट म्हळ्यार म्हाका काम चेंज जाता आशिल्लें म्हळ्यार हांव मोनोटोनस जावन एक नमुनेच काम केन्नाय करना आशिल्लो. हांव स्टार्टींग फेसान तूं एक रियल एस्टेट कंपनीन तूं बिझनेस कन्सल्टंट जावन आशिल्लो. कडेन ताजे नंतर एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गेल्लो. कडेन ताजे नंतर एक फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीन तो काम केला. आतां रिसंट जावन उदबत्ती मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी तांतूं काम केला. सो तशी विंगड नमुने कंपनीन म्हाका एक काम करचो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. सो तशें जावन म्हाका काम केन्नाय बोर एक मोनोटोनस म्हूण दिसना. तां एक आनीक व्हडली रिजन. तिनीच म्हळ्यार आमगेल्या सांत कोणूची रेसिडेन्शियलांतू आशिल्लो हांव. ते PwCंत गेल्ले कुडले म्हाका मस्त कडेन ट्रॅवल करचे एक अवकाश मेळ्ळा. म्हगेल्या फर्स्ट टायम ट्रॅवल एक्सपिरियन्स इन फ्लायट 27 जुलय 2015 म्हूण सांगता. म्हगेले फर्स्ट कंपनीचे जॉयन जालेले दिवसू त्या दिवसू हांव म्हगेल्या लायफ टायमान फर्स्ट टायम एक वेळा फ्लायटांत बशिल्लो. सो त्या एक्सपिरियन्स देखून थ्रू आउट माय 6 years हांव भोंवता आसा. बँगलोर म्हगेल्या बेस लोकेशन आसचें पुरो जाल्यार बाय हांव म्हगेल्या 6 वर्साच्या करियरांतू दुसरे कडेन इंडिया भितर जावं भायर जावं मस्त कडेन भोंवला. सो ट्रॅवल करचे म्हाका मस्त खूश जाता. सो ते ट्रॅवल करचे ऑपॉर्च्युनिटी थंय आशिल्ला. सो ताजे निमित्त हांव स्टे जाला म्हूण सांगता. आनीक मस्त इम्पॉर्टंट टॉपीक ऑर विशय म्हळ्यार म्हगेलें करियर प्रोग्रेशन मस्त लायक आशिल्लें थंय. हांव जॉयन जाल्यार एक वर्स कशें जालें वय जाल्यार सेकंड इयर थर्ड इयर म्हणटाना हांव सिनियर कन्सल्टंट जावन प्रमोट जालो. अँड सेकंड इयर जाल्या कडेन थर्ड इयर फोर्थ इयर फिफ्थ इयर म्हणटाना म्हाका वापस मॅनेजरियल रोलाक प्रमोशन जालें. ऑफकोर्स हांव एक्सपेक्ट करनी आशिल्लें. जनरली एक मॅनेजरियल रोल म्हळ्यार
तुका अटलिस्ट 10 years 12 years एक्सपिरियन्स तांणी नेमकी ताची जाल्यार म्हाका 5 वर्सांतूची म्हाका ह्या मॅनेजरियल रोल हँडल करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा सो हांव ऑफकोर्स एक फ्रंट जावन मुगेल मॅनेजर हाडून गेला जनरली हे मॅनेजर प्रमोशन म्हळ्यार आमी फुडें 1 वर्स चुकून फुडें तांगेल मागशी लागून म्हाका प्रमोट करी म्हूण एक सांगचे क्रम आसा जाल्यार हांव निमगीन अशी म्हाका दिल्ली म्हूण कसल्या दिल्ल्या म्हूण हांव तशें निमगेल ताका सो मुगेल मॅनेजरान म्हणलें राजेश वेन यू डू अ गुड जॉब ग्रेट थिंग्स कम टू ऑटोमॅटिकली म्हूण तूं अपफ्रंट जावन निमगू काम म्हणना तूं कसन काम करतगी तुगेल काम लिडरशिपान आमगेल मॅनेजमेंटान पळयला केदां तूं एक लायक काम करतगी तुका ताका फळ मेळूं मेळटा तूं निमगू काम म्हणना म्हूण म्हणाला त्या एक मस्त इन्स्पिरेशन म्हणून दिसलें म्हाका तशी मुगेल करियर प्रोग्रेशन मस्त लायक आशिल्लें आनी ट्रॅव्हल करचे मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आनी एक फ्रेंडली एटमॉस्फियर इतले सकट रिजनान तूं मोस्टली हांव 6 वर्स स्टिक जालो म्हण दिसता म्हाका PwC ओके सो तू ट्रॅव्हल मस्त केला म्हणून सांगला सो खंयच्या कंट्रीज तू तुगेला PwC आसतना ट्रॅव्हल केला हय ट्रॅव्हल करचे म्हळ्यार मेजरली हांव एक ऑलमोस्ट 3 म्हयने भरी दुबयंत आशिल्लो दुबयंत आसतना बुर्ज खलिफा एक टॉलेस्ट बिल्डींग इन दी वर्ल्ड सो तांच्या 150th फ्लोरार परत वचून आयला एक्सप्लोर करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्लें तशी दुबयंत तूं फरारी वर्ल्ड आनी डेजर्ट सफाटी म्हणटाची डेजर्टान तूं जिपांत वचचा सो तसो ट्रॅव्हल एक्सप्लोजर म्हाका मस्त मेळ्ळें कामन तूं आशिल्लें हांव कामा चड सांगूंक वचना कसं जाल्यार म्हळ्यार ट्रॅव्हल एक्सपोजर मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी देश भोंवल्यार आमकां मस्त आनीक अनुभव मेळटा म्हणटाची तशी एक आर्टिफिशियल जगत होता कसं जाल्यार म्हळ्यार त्या सगळे दुबई देश एक मरुभूमीर बांदिला तर कशी बांदला म्हणून पळयल्यार आमकां कळचें तितलें चंद जावन आर्टिफिशियली बिल्ड वय जाल्यार तितलें चंद जावन सोफिस्टिकेटेड मॅनर त्या बांदिला तो त्या एक पळोवचो म्हाका अवकाश मेळ्ळा त्या जाल्या नंतर हांव मोस्टली आफ्रिकन कंट्रीसान तो काम केला एक मेजर म्हळ्यार साऊथ आफ्रिकांत हांव ऑलमोस्ट 2 months काम केला साऊथ आफ्रिकांत तूं झांझिबार मेजरली केप टाऊन आनी जोहान्सबर्गांत तूं काम केला कडेरी तांझेनिया म्हूण एक देश आसा थंय काम केला थंय लागींच झांझिबार आयलँड्स आसा थंय चमकला किनिया म्हूण एक देश आसा मलावी म्हूण एक देश आसा नांव पुरा कितले जाण आयकल्यान की ना की जाल्यार म्हाका थंय वचून हांव म्हाका तितले त्या कंट्री बग्गे अनुभव नाशिल्ला गोत नाशिल्लो थंय वतरी कळ्ळें कशें आसा प्रपंच म्हणून आफ्रिका आनी दुबय दोन्ही पळय दुसरे कॉन्टेक्स्ट कसं जाल्यार म्हणटा म्हळ्यार एक दुबय म्हणजे एक टोटली आर्टिफिशियली बिल्ड एक सिटी त्या आफ्रिका म्हळ्यार कंप्लीट ग्रीनरी थंय बरी नेचर आसूच्या स्पेसिफिकली मलावी एक देश आसता थंय हांव पळयल्या प्रकार एक वेळ 3 फ्लोरा पशी चड बिल्डिंग नाची इकॉनॉमी मागीर तितलें ग्रो ना जाल्यार थंयचें नेचर थंयची ब्युटी एक दुसरे नमुने थंय एक्सपिरियन्स केल्यार कळचें सो तशी फॉरेन कंट्रीज म्हळ्यार हेंच दुबय साऊथ आफ्रिका किनिया तांझेनिया गेला विदीन इंडिया वय हांव मस्त कडेन भोंवला बँगलोर म्हगेले एनिवे बेस लोकेशन आशिल्ला तो बँगलोर सोडून हांव चेन्नईंत मस्त काळ आशिल्लो मुंबईंत आशिल्लो गुजरात आनी दिल्ली कोलकाता म्हळ्यार सकट मेजर मेट्रो सिटीजांत हांव मस्त काळ टायम स्पेंड केला अँड ऑफकोर्स मुंबई एक म्हाका मस्त इश्ट जालेली सिटी म्हणून येता कसं जाल्यार म्हळ्यार म्हगेल्या स्कुलांतून आनी नवोदयातून आशिल्ले फ्रेंड्स वय थंय आशिल्ले ती सो म्हाका कामा वट्टूची एक फन टायम टायम पास करचे थंय म्हाका मस्त जन फ्रेंड्स मेळ्ळे ती म्हणून सांगता तू तर मस्त ट्रॅव्हल केला म्हणलं खंयचे एक प्रतियत ट्रॅव्हलान तू कसं एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन करून वचका आशिल्लें की एक इन जनरल एक तू ट्रॅव्हल करता आसा 2 months की 3 months म्हणून एक मात्र आशिल्लें प्रिपरेशन वय हांव ट्रॅव्हल करचें म्हळ्यार म्हगेलें एक हँड लगेज बॅग केन्नाय रेडी आसता कसं स्टेशनरी जावपाक कित्याक केन्नाय तान पळोवूं आसता हांव पॅक करचें म्हूण ना कसं म्हळ्यार म्हगेली कामां तशी आसता हांव वर्सान तूं एक अटलिस्ट म्हयन्यान तूं 4-5 म्हळ्यार ट्रॅव्हल करची म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता तशें जावन म्हगेले ट्रॅव्हल बॅग केन्नाय रेडी आसता डोमेस्टीक ट्रॅव्हल म्हणटाना विदीन इंडिया तशें कसं प्रिपरेशन म्हूण आसना जाल्यार एक विशय म्हळ्यार साऊथ आफ्रिका आनी आफ्रिकन कंट्रीजाक मेजरली वचचें म्हूण जाल्यार एक तांगेल्या विसा शेड्युलिंगा पशी फुडें एक येलो फिवर वॅक्सिनेशन म्हणटाची थंय एक ताप येता येलो फिवर म्हूण एक ताप आसता तो ताप येनाशी एक येलो फिवर वॅक्सिनेशन घेवचें आसता सो तांय एक घेवचें आसता त्या सोडल्यार या म्हगेल्या ट्रॅव्हल किट बॅग केन्नाय रेडी आसता तू हे पूरा एक्सपिरियन्स तुगेला PwC तू हे पूरा मेळ्ळा म्हणून सांगला तू 6 वर्स थंय रावच्या रिजना म्हणून सांगला बट तू आता रिसेंटली आता नवी EY जॉईन जावन एक 10 दिवस जाल्ला म्हणून सांगला सो तुका कसं एक स्विच कोर का म्हणून दिसला PwC दुकून EY का आमी केन्नाय आमगेले कसं गोल्स एस्पिरेशन केन्ना व्हड आसता की आमी सानसन पेटी प्लेजर्स म्हणटा पळय त्या सोडचे ट्राय करता म्हणजे इश्ट पावता कसं जाल्यार म्हळ्यार ऑफकोर्स मॅनेजरियल डेसिग्नेशन मेळनाशिल्लें लायक काम करी येत आशिल्लें
जाल्यार म्हगेले गोल्स म्हगेले एस्पिरेशन्स दुसरे आशिल्ले म्हाका ए टेक्नॉलॉजी कन्सल्टिंग आनी बिझनेस कन्सल्टिंग आनी तो आनीक चड एक्सपोजर जावपाक म्हणून आशिल्लें एक विशय म्हळ्यार हांव PwC इंडियान काम करचें आशिल्लें फुडें PwC इंडियान इंडियन क्लायंट्स म्हळ्यार भारताच्या बिझनेसा वटू काम करचें म्हाका अवकाश आशिल्लो जाल्यार आत्तां हांव जॉयन जाल्लें कंपनी EY अर्न्स्ट अँड यंग ग्लोबल डिलिव्हरी सर्विसेस GDS म्हणून सो हांत म्हाका सगळे प्रपंचाच्या सकड कंपनी वटू काम करचें एक अनुभव एक्सपिरियन्स मेळटा सो ह्या एक एस्पिरेशन आशिल्ले निमित्त एक क्विट करची एक डिसिजन जालें सेकंड म्हळ्यार हांव तावळ तुकून म्हणलें म्हणजे हांव सान प्राय तुकून रेसिडेन्शियलान शिकून कडेरी इंजिनियरींग करचें म्हणून बँगलोरा चमकलो बँगलोरा आशिल्लो 5 वर्सां कडेन काम म्हणून सगळे प्रपंच भोंवच्या गेलो सो तशी घरान म्हाका आसचें मस्त टायम मेळ्ळी आन मालटो टायम स्पेंड करच्याक मस्त टायम मेळ्ळी सो तशी दिसून वर्क फ्रॉम होम एक नवे ट्रेंड शो जाला सो ते हांव पळोवन मोस्टली दिस इज द टायम टू स्विच म्हणून दिसला EY GDS म्हगेले क्लायंट्स ग्लोबली आशिल्ले निमित्त घरान काम करचें चड ऑपॉर्च्युनिटी आसता थंय सो ते आनीक मेजर डिसिशन म्हगेल्या करियर शिफ्टांत एंड ऑफकोर्स थर्ड इज मॉनिटरी बेनिफिट्स आमी कशेंय काम करो कितले खुश आसो आमकां आमगेल्या कामाक केन्ना करेक्ट व्हॅल्यू मेळटा की थंय आमी वचचें आमगेली जबाबदारी म्हणून सांगता हांव सो त्या मॉनिटरी बेनिफिट्स वॉज व्हेरी गुड EY सो ह्या 3 रिजनां निमित्त हांव चेंज केलें आता EN वयन तू जॉइन जावन 10 days जाल्ला म्हणून एनी स्पेसिफिक इन्स्टन्सेस कसले काम करचे एक्सपिरियन्स मेळकी की नवी कंपनी कशी आसता म्हणून कसली एक झलक पळोवच्या मेळकी ना येदोळ कसले मेळ्ळी जाल्यार जन मस्त फ्रेंडली आसा ती त्या एक दिसली म्हाका ता सोडल्यार जस्ट 10 दीस जाला न्यू इयर न्यू बिगिनिंग्स म्हणटा पळय जस्ट सुरू जाला मात्र सो तसल कसले थॉट्स की मेमोरी आत्तांत ना स्पेसिफिकली अबाउट EN ओके ह्या पूर्ण जर्नी तू तुगेल्या एज्युकेशना विशयी की तुगेल्या कामा विशयी की आमगेल्या शेअर करून घेतला सो आता तुगेल्या WKC एक्सपिरियन्स हांव येवच जाल्यार सो ओवरऑल तुगेले WKC एक्सपिरियन्स आमगेलो सांगून घेवं जाल्यार तू कसा शेअर करूं इश्ट पावता हय खंडित एक केदार इंजिनियरिंग स्टार्ट करता म्हणटना वर्ल्ड कोंकणी सेंटर विश्व कोंकणी केंद्रा ಬಗ್ಗೆ आमगे अण्णार म्हाका सांगलें हांगा एक स्कॉलरशिप दिताची हांगा इंजिनियरिंग स्टुडंट्साक स्कॉलरशिप दिवन तांगेल्या एज्युकेशनाक सपोर्ट करताची म्हणून म्हाका एक कळ्ळो विशय सो ऑफकोर्स हांगा हांव येवन त्या स्कॉलरशिप सेरेमनीन जॉइन जालो स्कॉलरशिप जात तरी विश्व कोंकणी केंद्रातून क्षमता म्हणून एक सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग आशिल्लें सो त्या ट्रेनिंग म्हाका मस्त हेल्प केला म्हणून सांगू इश्ट पावता हांव त्या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंगाच्या फस्ट कॅम्पांत कसं नासता म्हळ्यार एक एक्टिविटी आशिल्ली प्रीतम मॅम स्पेसिफिकली तिगे क्लासान एक एक्टिविटी आशिल्ल्या आमी एक टॉपिका वयर स्पीच दिवका म्हणून सो हांव सांत करून स्टुडियस आशिल्लो वजून बुजोवंत आशिल्लो जाल्यार खंयकी एक कॉन्फिडन्स अँड आउटस्पोकन जावन आसूच्या त्या उण आशिल्ल्या सो तिगेले क्लास हांव वचून आनी त्या स्पीचांत हांव म्हगेलें स्पीच दिले नंतर म्हाका तिणें 5 2.3 स्कोर दिले 2.3 स्कोर दिले अँड दॅट वॉज वन ऑफ द लिस्ट स्कोर म्हाका वापस येत तर दिसल्या वय हांव बुदवंत आसा चंद करून शिकच्यान पळय बुदवंत आसा जाल्यार कसं जाल्यार म्हाका करूं जाय न्ही म्हणून एक दिसलें हांव तशें जावन त्या जाले नंतर तिगेले वचून उलयलें कसं करता मॅडम हांवें म्हणून सो तीन म्हाका मार्गदर्शन केल्लें तूं इंग्लीश तुका लायक आसा जाल्यार त्या कॉन्फिडन्स म्हणच्या एक आउटस्पोकन जावन आसूच्या तेन्ना सो ताजे वयर तूं इम्प्रुवमेंट करता म्हणून तीन गायडन्स दिला सो त्या गायडन्सा वयर हांव काम करता गेलो सो त्या कितले आमी एक विशय म्हणटाची आमगेले कसो गोल्स की ते आमी एज अ हॉबी अप्लाय करून घेतल्यार ते अचीव करचें मस्त सुलभ जाता म्हणून सो तशीच तीन दिलेलें मार्गदर्शन पुरो हांव एज अ हॉबी कल्टिवेट करून घेतल्या हव्यास अशी करून घेतल्या सो केदन एक हव्यास आमगेले सूर जाता की ते आमी कन्सिस्टंटली प्रॅक्टीस करताची केदन कन्सिस्टन्सी आसता की आमगेले गोल अचीव करचें मस्त सुलभ जाता सो तशी हांव प्रॅक्टीस करता गेलो त्या खंयचे नमुने एंडींग आयलें म्हणून जाल्यार लास्ट कॅम्पांत तेज प्रितम आम्हाला सेशनांत एक प्रेझेंटेशन दिवका आशिल्लें सो त्या प्रेझेंटेशन दितना दिवन जातरी म्हाका स्कोर मेळ्ळेलो 4.5 The 4.5 was one of the top score in the batch. So, ह्या क्षमता कॅम्पान कसन केला म्हणून एक संक्षिप्त जावन सांगता म्हणजे म्हगेली जर्नी 2.3 to 4.5 म्हणून सांगू इश्ट पावता हांव सो तसले कॉन्फिडन्स आमगे सगळ्याल भितर आसता जाल्यार त्या उज्जय काड्डी म्हणके काड्डीन तूं वखद आसता जाल्यार एक किरूचें काम कोणी पुणे करता त्या काम क्षमता कॅम्पान केला म्हणून हांव सांगचें इश्ट पावता क्षमता कॅम्प एक दुसऱ्या प्रेरणा प्रोग्राम आसतले हांगा मस्त जन मेंटर्स येवन आमकां तांगे लायफा ಬಗ್ಗೆ तांगे लायफ एक्सपिरियन्स आमगेलो शेअर करता आशिल्लीं ती
सो त्या मस्त इन्स्पायरिंग आशिल्ल्या अँड त्या प्रेरणा प्रोग्रामा वेळार हांव त्या एंटायर कोण गेस्त येत आशिल्ले की तांगेले हॉस्पिटॅलिटी टिमांत आशिल्लो आणि संदीप सर त्या टीम लीड करता आशिल्ले तो तागेले वाटतं काम करतना मस्त प्रेशरांत काम केला सो प्रेशरांत काम करचें कशें नाही म्हूण शिकयलें संदीप सरान म्हूण हांव सांगचें इश्ट पवता सो त्या प्रेशरांत काम करचें त्या कॉन्फिडन्स बिल्डींग ह्या सकड ह्या विश्व कोंकणीचे म्हाका दिलेलें क्रेडीट म्हूण हांव सांगू इश्ट पवता सो ह्या दोन एस्पेक्टा निमित्तची त्या प्रेशर हँडलिंग आणि कॉन्फिडन्स बिल्डींग ह्या दोन्ही विशया निमित्तची आज हांव PwC वचून एक व्हडली कंपनीचे MD CEO एदूर राबून कॉन्फिडेंटार उलयत म्हूण जाल्यार ताचे सकड क्रेडिट्स विश्व कोंकणी केंद्राक म्हगेल मेंटर्साक दिता म्हूण सांगता खंडित राजेश बट हांव कशें सांगचें इश्ट पवत म्हळ्यार ह्या पुरा तुगे लागी इनबिल्ट आशिल्ला बट एक WKCन तुका एक मे बी त्या अशेंच वाट म्हणून दाखोवन आसता पुरो बट त्या वाटेर वचून तुगेले ह्या सक्सेस स्टोरी आयकून खंडित एवरीबडी प्रत्येक वीक्षक जो आमी इतले आमगेले तितले तुगेले वैरी खंडित प्राईड लेखून आसता ती सो आमकां एक खुशी विशय कसा म्हळ्यार 2011 देखून आमी तुका पळयला सो त्या दिवस कॉल करतना तुगेले आशिल्ले त्या मोग जावन आसता पुरो तूं उलोवची रीती जावन आसता पुरो त्या आज ताई 2011 कॉल करतना तूं एक PUC पास आउट जावन इंजिनियरिंगा वता तशें स्टुडंट तेन्ना स्कॉलर जावन आशिल्ले तेन्ना आशिल्ले त्या ह्युमिलिटी आत्तां तूं PwC वचो EY वचो कितले हाय पोजिशना वचो तेन्ना उलयतना त्या कॉल पिकोवन तूं उलोवच की WKC यो म्हणटनी वच की त्या मोग तशी आसा कित्याक म्हणजे त्या ह्युमिलिटी आमी पुराजनान तुगे लागी शिकता म्हणून इसपवता आनी ह्या तुगेली जर्नी ह्या आयकलेल्यांक खंडित एक इन्स्पिरेशन मेळिल्लें आसता सो तुका अशीच मुखारी बरें जावं म्हूण मागता हांव तुगेलें EY आतां नवें काम सुरू जालां मात्र हांगाय तुका अशी तुगेल्या कामाक रेकग्निशन मेळ्ळो तूं आनीकय एक हाय पोजिशनां तूं पावका म्हूण हांव सांगच्या इश्ट पवता आनी तुका ह्या कार्यक्रमाक आज तूं हेब्री दुखून हांगा आयला आमगेलो हांगा स्टुडियो बसून इतले वेळ तुगेला एक्सपिरियन्स शेअर करूंक घेतला तूं हांगा आयलाक तुका धन्यवाद सांगता आनी आमगेल ह्या कार्यक्रम इतले वेळ पळयल्या विक्षकांक सर्वांक धन्यवाद सांगताची सगळ्यांक देव बरें करो मुखावेल वारांतू आमी अनेक अलुमनाय लोटू वापस मेळया सगळ्यांक देव